Sava, A23, Panikara, A23, page 11. Ovidram Chi Sava, Ochi Deva Mundi, Deva Rotan Keri, Egus Mogafabi, Amchi Mona Sodosa, Amchi Garzamur Gota, Amchi Tlora Ulasa, Zoy 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 Sorves Mora, Amchi Mona Sodosa, Amchi Garzamur Gota, Amchi Tlora Ulasa, Zoy 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 Sorves Mora. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळ्यांचं मोगाड भाव भयणीनो, आयज जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे परबेचे तयारेचो निमाणो दीस. आयचो विशय जेजूचें काळीज सासणीक जिविताची जोर. व्हांवत्या झोरींतल्या उदका वरवीं नवो जीव उपसता. जेजू जावन आसा सासणीक जिवीत दितली जोर. हे झोरींतले आमी दर दिसा पिवंक आनी भाग्यवानपणाचे पावंडे चडूंक वावरूंक ह्या मिसा बलिदानांत आमचे तांय येतल्या जिव्या जेजूची कृपा आनी बोड आमकां मागुया. भयणी भावांनो, फाल्यां आमी व्हडे कुशालकायेन आनी दोबाज्यान जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब समारंभ केल्या. हाची निमाणी तयारी करता आसतना जेजूचें आमंत्रण आमकां एकल्याक म्हजेशी याद. हांव तुमचे सगळे जिविताची जोर फुटोशी करतलो. तोच आमकां सासणीक जिवीत दिता. आज कुशालकायेन एमिसा समारंभांत वांटो घेता आसतना जेजू सासणीक जिविताची जोर, बापाजी वसूंक जेजू वाट सोत आनी जिवीत म्हूण ओळखून आमी जेजू दितेल्या शितळ उदकाची सासणीक जिविताची जोरीशी येवंक आनी ताचे कडल्यान आमी शिकूंक आमकां कृपा आनी बोड मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक आमी पातकी म्हूण ओळखून आमचे पातकांचे मोक्षणी जेजू लागीं मागुया. हांव पातकी सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यवन सदांच वार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकुतो, सोम्या सोम्या काकुतो, Krista Krista काकुतो, Krista Krista काकुतो.
प्रार्थुया. एक गुडयोगीच राहून आमची मागणी बापाक उबारुया. आज आपापलो वाडदीस समारंभ केल्या पासून आपलो लुगणाचो वर्सीक दीस पालटेल्या पासून मरून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणां पासून ही जेजूचे काळजाची परब करूंक आमी तयारी करतल्या पासून ताची काळीज आमकां आमंत्रण करता. ताचे भाशेन आमी दुलोप शांत मोगाळ जावं ताचे काळजाची आमकां आसरो घेवया. ही पिडा आमचे वेली बेगीनूच ना जावंक मागुया. बोकन बळ्या बाप्पा, तुज्या पुताच्या काळजाच्या शेगुणांनी आमकां वाडय आनी त्याच काळजाच्या उद्रेगांनी आमची काळजां पेटय. अशें आमची काळजां जेजूच्या काळजा सारकी जावं आनी ताचे सासणीक सोडवणींत आमकां वांटो मेळूं. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्तांव देशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. तेन्ना एलिजा प्रवादी एक उजो कसो उठलो आनी ताचें उतर उज्याचे चुडे भाशेन जळटालें. ताणें तांचेर भूक हाडली आनी आपले उर्बेन तांचो भस्म केलो. सर्वेस्पराच्या उतरान ताणें अंतराळ धांपलें आनी 3 फावटी ताणें उजो पडसो केलो. एलिजा, तुज्या कर्तुत्वांनी तूं कितलो म्हूण मोहिमेवंत आनी बोडाय सांगूंक तुका कारण आसा तशें आनीक कोणाक आसा? भोवभोवत्या देवाच्या उतरान एक मोडें तुवें जिवंत केलें आनी पाताळांतलें वाटायलें. राजांक तुवें निसणटणाक पावयलोय आनी अधिकाऱ्यांक आपल्या खाटी वेले खाला आपटिले. सिनाय दोंगरार झुपाटी दिल्ली तुवें आयकली आनी होरेब पर्वतार खास्तीचें फर्मण. सूड घेवन तुवें राजांक मागलें आनी तुजे स्वातेर प्रवाद्यांक माकून दवरले. उज्याच्या भोंवऱ्यान आनी उज्याच्या घोड्यांनी ओडलोले गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जोरान पेटचे आदींच थोंडाव. आवय बापायची काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन ओडूंक हाडूंक आनी जाकोबाची कुळां परतून स्थापूंक निसणटणाचे बाकितांनी नेमलेलो आसा तो तूंच. तुका पडटात तीं आनी मोगान मेल्यांत तीं सुबागी. कित्याक आमकांय जिवीत मेळटलें. एलिजाक एका भोंवऱ्यान लिपयलो आनी एलिजेव ताच्या गुणान बोल्लो. आख्या ताच्या जिवितान खंयच्याच राजान ताका हालोवंक जावंक ना आनी कोणाच्यानूच ताका दोमावंक जालें ना आनी कांयच कठीण म्हूण नासलें. आनी मोरनांत पर्यान ताचे कुडीन बाकीत केलें. आपल्या जिवितान ताणें विस्मितां केलीं आनी मोरनांत ताच्यो कोरण्यो ओरचोऱ्यांच्यो जाल्यो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवें संतोषभरीत जायात. म्हणुया, बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवें संतोषभरीत जायात. सर्वेस्पर राजवट चलयता
प्रितूम मुरगोटू दीप आनी जुवें आसात ते सगळे आनंद भरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख, प्रामाणीकपण आनी नीत, ताचे सोदरेचे खांबे. जबाब: बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सवे संतोष भरीत जायात. ताचे फुडें एक उजो भोगभोगून येता आनी सोणभोंवती ताच्या दुस्मानांक गिरासता. ताची जोगलां संवसाराचेर उजवाड घालतात. प्रितूम पडता आनी कडकडटा. जबाब: बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सवे संतोष भरीत जायात. सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार परवत मेणा वरी कोडटात. अंतराळ ताचे प्रामाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची महिमा. जबाब: बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सवे संतोष भरीत जायात. मुर्ती पुजा करतात ती सगळीं आपल्या कुड्ड्या देवाची बडाय सांगतात ती लोजेक सांपडटात. कित्याक सर्वेस्परा मुखार सोरपर पडटा सगळे देव. जबाब: बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सवे संतोष भरीत जायात. उद्गार: सर्वेस्परा Zoi, सर्वेस्परा Zoi, सर्वेस्परा Zoi, सर्वेस्परा Zoi, सर्वेस्परा Zoi, Zoi, Zoi. देवान तुमकां आपली आपणायलेली भुरगीं जावच्याक देणें दिलां. आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक तुमच्यान आतां जाता. सर्वेस्परा Zoi, सर्वेस्परा Zoi, सर्वेस्परा Zoi, सर्वेस्परा Zoi, सर्वेस्परा Zoi, Zoi, Zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माती वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विद्वेशा परी उतरांचो बोडबोड करूं नाकात. उतरांची चड बोडबोडणी करून आपले मागणें आयकूंक येतलें अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचेच आदीं तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें: आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस. आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिसात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिना जशें जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ भावणीनो, बाग्योन आगुस्तीन पवित्र सभेचो एक महान धर्मशास्त्री अशें म्हणटा, वॉट वी ऑट टू प्रे इज इन द लॉर्ड्स प्रेयर. वॉट इज नॉट इन इट वी ऑट नॉट टू प्रे. जे कितें आमी मागूंक जाय तें सुमयाच्या मागण्यांत, जेजून शिकयलेल्या मागण्यांत आसा. आनी जें कितें आमी मागूंक नाका तें तुवें ना. हो संक्षेप भाव भयणीनो आमचे बापाच्या मागण्यांचो.
हे मागणें आमी कितलेच फावटी न्हिदेन पुराय भाशेन म्हणटा आनी जायते फावटी ताचो अर्थ आनी तातूंत आशिल्ली गिरेस्तकाय नियाळूंक आमी विसरता. घडये पुर्वजांनी आमकां फक्त हे आमच्या बापाचें मागणें आनी नोमान मरीचें मागणें शिकयलें आनी देखूनच आमी कसलेय फंक्शनाक कसलेय ओकाजियोनाक आमच्या बापाचेंच मागणें म्हणटा. पूण हें मागणें भाग्योत आगुस्तीन सांगता ते भाशेन सगळें आमचें जिवीत आटापता. जें कितें आमी मागूंक जाय तें तातूंत आसा. पयले सुवातेर आसा देवाचें नांव पवित्र जावं. आमी सदांच आमचें न्हय पूण देवाचें नांव पवित्र जावंक प्रयत्न करूंक जाय. देवाचें राज शांतीचें मोगाचें एकचाराचें आमचे मदें येवंक आमची मागणी जावंक जाय. न्हय म्हाका जाय तसलें राज, देवाचें राज आनी देवाची खोशी, न्हय म्हजी खोशी. जायते फावटी बाबा भयणीनो आमी आमची खोशी करूंक वावुरता. देवाची खोशी सोदूंक आनी ती पाळूंक आमकां अवघड जाता. जेजू ह्या मागण्यांत आमकां म्हणटा तुजी खोशी जावं. आमची खोशी आमी देवाची खोशीक बागोवंक जाय. आनी हें निबेल गरजेचें. बाबा भयणीनो आमची मागणी जायते फावटी दुसऱ्यांक वायट मागता. दुसऱ्यांचेर फॉर्मोण मार सायबा, नीत करून दाखय सायबा. आमी जायते फावटी असले मागणे बापाक उबारता. ना बाबा भयणीनो, आमच्या गोंयांत आज आमी नदर मारल्यार कितले आमचे मदीं राग, दुस्मानकाय, वेगळोसार, कितले फावटी आमी एकामेकाचें विगास घेवंक रावता, खाला उडोवंक रावता. कितले फावटी आमकां न्हीद पडना कित्याक आमी दुसऱ्याचें वायट चिंतता. दुसऱ्याक कितें वायट जाता तेन्ना आमी भितरल्या भितर संतोश घेता. बाबा भयणीनो हें मागण्यांत ना. पोत्तेन जाल्यार जेजू म्हणटा आमचे चुकलेल्यांक आमी बोगशिता तशें आमची पातकां बोगूस. आज आमच्या गोंयांत जायती दुस्मानकायेची आमी दुर्गां उबारल्या. आमी बोगसणें दिवंक आनी बोगसणें घेवंक खूब फाटी. आमच्या बापाच्या मागण्यांत जेजू आमकां शिकयता आमी बापाक म्हणूंक आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशेंच बापा आमची पातकां बोगूस. जेजूचें काळीज बाबा भयणीनो आमकां काकुतीची जोर, सासणीक जिविताची जोर, शेगुणाची जोर आमकां एक एकल्याक आपयता. म्हज्या लागीं ये, म्हज्या लागीं शीक. हांव खालते काळजाचो, हांव शांत, हांव दुलोब. ताचे काळजाची वचुया. ही ताची परब करता आसतना आमचीय काळजां मोगाळ दोयाळ जावंक मागुया. आमच्या मना काळजांतलो राग पयस करुया. बापाचें नांव पवित्र जावं, बापाची खोशी आमी पाळून आनी बापाचें राज शांतीचें सासरीक जिविताचें आमचे मदें शिताब येवंक हे मिसांत कृपा मागुया. उबी रावन आमची थोडी मागणी हे वेळार बापा मुखार घालुया. जेजूचें काळीज सासणीक जिविताची जोर, हे जोरींतल्यान तो आमकां बोत्तेन जिवीत दिवंक आयला. हें जिवीत आपणावंक मागुया. जेजू सासणीक जिविताची जोर. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपूण हे जोरींतले पिवन आपले परजेक हे जोरीशी हाडूंक
तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाप्पा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. जेजू बागीवन जिवीत जिवंक आपयता. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी जेजूच्या काळजा सारके बरे मनीस जावन पोरजेची मोगान सेवा करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बाप्पा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. जेजू सासणीक जिवीत दितले उदक दिता. आमी आमच्या जिवितान जेजूच्या पांयाशी बसूंक जेजूक मानता तसलें जिवीत जिवंक आनी बापाची कृपा आमकां मागुया. दयाळ बाप्पा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. जेजू जिवीत दितली जोर. आमी सोमेस्तांनी जेजूचें जिवीत दितले जोरेशी येवं ते जोरींतले पिवून भागिवनपणाच्या पावंड्यार चडूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दयाळ बाप्पा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. बाप्पा मोगळा, आमची थोडी मागणी आमी तुका उबारल्या. तुजो पूत जेजू आमकां एक एकल्याक आपयता. म्हजेशी यात, म्हज्या लागीं शिकात. हांव शांत, हांव ल्हानबीक काळजाचो. जेजूचे काळजा सारकी आमची काळजां कोर म्हूण आमी मागता बाप्पा. तेच तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. बेटोनेच्या वेळार गावुया निश्कोडोंग निर्मोलुंडो C27 पान 30 आनी 9 C27 पेज 39. Niskoro nirmolundo verice rami galta sasaja povidva pa tu garo somorvita भयणी भावांनो, ही आमची भेट सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. दयाळ बाप्पा, उतरावरच्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय. ताचे संपूर्ण बलिदानान ताका एकवटून आमी तुका मानता तसलें देणें जावंक निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सर्वपदवीधरा आनी शासनांचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायदेचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बाबरतान ताचें पुनर्जिवनपण परगुरता. थीर बरवंशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक आमी ओत्रेकता. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उचारता.
पवित्र 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 दलबलांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी आमची पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात ती म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूट परगुटुया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपुणी उगडास करता जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखां समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाकीवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा बरीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची आपापल्या घरांनी रावन इमिसाचे भेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन सुजे भाग्योंत धरून दिता आमचो आस्कारी भाग्योंत मिंगेल आनी सर्व काणी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन भयणी भावांनो मागणी करता तेन्ना जायते उतरांची बडबडणी करची न्हय कारण आमचो बाप आमी कितें मागच्या आदींच तो जाणा सगल्यो आमच्यो गरजो तो शांती पावयता आज ही आमच्या बापाची मागणी म्हणटा आसतना भाग्य दागोस्तीनची उतरां उगडास धरुया जें कितें आमी मागूंक जाय तें सगळेंच हे मागण्यांत आसा ताचें राज ताची मोहिमा ताची खुशी सगळ्यांहून पयलीं आमी सोदूंक आनी ती करूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आज आमी आनीक एक पावट आमचे सर्गीचे बापाक कोतकोत्यान
उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय. कित्याक जोडती पदवी आनी मोहिमा तुजी तुजी सासणाच्या सासणान. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळी, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदांका तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा. जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेतिल्ली आमी सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक कुमनेवाचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसले परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजू भाशेन R10 पान 179 R10 पेज 179. जेजू भाशेन आचे हांवें उलयताना वावुरताना, जेजू भाशेन आचे मनान हीच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसा दिसा गिणा गिणा कांती मुर्ताची म्हजे भितर जाताना. जेजू भाशेन आचे हांवें उलयताना वावुरताना, जेजू भाशेन आचे मनान हीच म्हजी प्रार्थना. कोरोना व्हायरस हे पिडे सुमयार देवाची काकलुतीचे मागणे. सोर पदवीदार आनी काकलुतसारा देवा, सोडून दिवंक तुजो हात मोठो जालो ना, न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तुमचो त्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात.
तुझे उतराची पोतवी पाटोय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बापा, तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्नाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसो मेळो. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूं. अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवं सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सुमयाची सू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बावार थेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काडोक येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजे सवें तांकां बोरवांचो मेळूं. जो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवन कालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. तुजे उपरुमीत काकुतीन हे संवसारांत जेजूचें सारकें आमच्या काळजांत कोणचोय आनी स्वर्गार तशे मोहिमेची भागीदारां आमकां कोर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. फाल्यां भयणी भावनो जेजूच्या बोपवीत काळजाची दोबाजीक परब आख्खे संवसाराक आमी पवित्र सभा ही परब करता. जरूय आमी आमच्या गोंयांत, आमच्या भारतांत घराघरांनी आसा, जेजूच्या काळजाक आमी मान दिवया. आमच्या घरांनी जेजूच्या काळजाचें पायनल आसा. आमच्या एक एकल्याची जण एकल्याची भेटवणी जेजूच्या काळजाक करुया. आनी ज्यो बासावण्यो जेजून मारिया मार्गरिदा आलोकोक हे सिस्तेरीक केल्ल्यो त्यो आमच्योय आपणावंक जेजूच्या काळजान आमच्या घरांचेर राज चलोवंक मागुया. फाल्यां मीस 7:30 मिसा आदी आमी जेजूच्या काळजाचो तेज करतले आनी मिसा उपरांत परम संस्काराची आमी मागणी करतले आनी जेजूच्या काळजाक आमचो फारीकपणाचो आक्त आमचेच एक एकल्याचे आनी आमच्या कुटुंबाची भेटवणी आमी आमच्या जेजूच्या काळजाक फाल्यां करतले. खुशालकायेन हे परबेन सगल्यांनी वांटो घेवचो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गायन गावुया. जेजू काडीस तुजें. आर 14 पान 182. आर 14 पेज 182. जेजू काडीस तुजें. Shine.